आमचे संगीत तू आसा सुका दुकान तो संगी आसा जेसू दिवून तुजी ससाय आमकां दिवून तुजी ससाय सांगात म्हणया आमचे संगीत तू आसा सुका दुकान तो संगी आसा जेसू दिवून तुजी ससाय आमकां दिवून तुजी ससाय बेबीरान ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू बेबीरान ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां सोन दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां सोन दिताय जेसू आमचे संगीत तू आसा सुका दुकान तू संगी आसा जेसू दिवून तुजी ससाय आमकां दिवून तुजी ससाय कनबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू कनबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत आसा सुका दुकान तूं संगी आसा जेसू दिवून तुजी ससाय दिवून तुजी ससाय आमचे संगीत तू आसाय आमचे संगीत तू आसा सुका दुकान तू संगी आसा जेसू दिवून तुजी ससाय दिवून तुजी ससाय Alleluia, 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 Lord, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Erkan Jesu. Erkan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Hallelujah. 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 मोगाळ भावा भयणी ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या पवित्र
येव क्रिस्ता मुखार धिंबेर आमी आसांव ताचे संगता हो वेळ करसूंक ताची स्तुती करूंक ताचे संगत पोवन जोडूंक आतां आमी भोव आपुरबायेच्या रितीर गायलें सोमी आमचे संगी सदांच रावता आमच्या संगत केदाळाय तो आसता हर एका घडये हर एका वेळार आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत खंय जाल्यार सोमी आमच्या सवेंस आसता आज विशेष रितीन सोमी आमकां उलो दिता आमी कशें माग जाय म्हणून तो आमकां सांगता आमचे मागणे खंयच्या रितीचें जाय कशें हांवें मागा जाय मागा तुमी घेतल्यात मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार उतर आज आमकां जेजू दिता आनी त्या उतरा प्रकार आमी हांगासर आसांव ह्या पवित्र थळार हर एकली आमी सोम्याक कडेन मागोवंक आयल्या जावं पुरो आमच्या दिसपडत्या जिविताचेर जावं पुरो ह्या प्राजीत काळार कांय बरी बदलावन म्हजे थंय येवंचे खातीर जावं पुरो म्हजे थंय कश्ट आसात कुटुंबान कश्ट आसात आमी सोम्याचेर आयल्या खंडीत जावन म्हाका मेळटा म्हणल्यार बरवशान आमी हांगासर आयल्या आनी हांगासर ताचे सोमकर आमी आसांव मागा तुमी घेतल्यात सोम्याची ही उतरां आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याक हांगासर आपोवणें दितात मोगळा सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपी तूं खरोच हजार आसाय म्हणून हांव दृढ पात येता विशेष जावन हांगासर धिंबेर तुजे समकर हांव आसा तुज्या उतरा प्रकार जियोंक तुजो मोग करूंक तुवें म्हणलें मागा तुमी घेतल्यात त्याच सोम्या उतराचेर बरवसून हांगासर हांव आसा ह्या पवित्र तळार सालोरेसाच्या पांयां तळी हांव आसा खंडीत जावन हांव कितें मागता तें मेळटलें म्हणल्यार बरवशान हांगासर आसा सोम्या म्हजे संगता राव तुजे संगता हांव सदांच हो वेळ कसीत आसतना हो वेळ खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत एक उपयोगाचो वेळ जावं दी तुजो अनुभव सोडूंक म्हाका आदार जावं दी मोगाचो बांद रचूंक आमकां तुजो आदार दी आमचे मागणें तूं दयेन आयक आनी कृपेन भर जेजू म्हजे संगता राव जेजू मोगाळ भाव भयणी येदळूच सोम्याची स्तुती होगलाप आमी केलें आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या जायते उपकार आमी ताका भेटोवन दिले ह्या वेळार एक घडीभर आमी चिंतया आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां मागलें सकट दिलां आमी मागलें आशिल्लें संगती कितें आसात त्यो सकट आमकां फोव जाल्यात एक ना एक रितीन आमी मागलें थोडे फावटी निरंतर मागे जाय पडटा थोडे फावटी इल्लें मागलेंच फोव जाल्लें आसा जावंक पुरो पूण आमकां सोम्यान तें फोव केलां ह्या बसो ताका आमी अर्गां दिवया ताजी आमी स्तुती करया विशेष रितीन सोम्यान आमकां केल्ले सकट उपकार एक घडीभर आमच्या मती परत्यार आमी हाडया ल्हान वा व्हड उपकार हर एकल्याक आमकां केल्यात आमी हर एकल्यांनी मागलां तें आमकां मेळ्ळां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ह्या पासून सोम्याक ची स्तुती आमी करया उबी रावया आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी मागल्ल्या सर्व उपकारां खातीर जे कितें आमकां मेळ्ळां ह्या पासून सोम्याची स्तुती करून गावया पान संको तुमच्या गिता बुकांत जिसू हालेलुया आमी गावया
पान संको 4646 तालियों बेटिया। Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. 상하다. Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. Patgang so dun ai lo Gesù, Gesù, patgang so mo ke lo Gesù, Gesù, patgang apong ai lo Gesù, Gesù, corsar ciu di lo Gesù, Gesù, patgang so dun ai lo Gesù, Gesù, patgang so mo ke lo Gesù, Gesù, patgang apong ai lo Gesù, Gesù, corsar ciu di lo Gesù, 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 alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. Tane lang piyong dita Gesù, Gesù, buke lang khan dita Gesù, Gesù, adar sote lang dita Gesù, Gesù, rarte lang buson dita Gesù, Gesù, tane lang piyong dita Gesù, ilang kaong dita Gesù, Gesù, adar sote lang dita Gesù, rarte lang buson dita Gesù, 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 alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. 모냥그 지부디다 제수 제수 해량그 까는디다 제수 제수 고량그 디스디다 제수 제수 일량그 지wen거다 제수 제수 모냥그 지부디다 제수 제수 배량그 까는디다 제수 고량 그 돌에 뒤다 제수 제수 멜량 지wen 걸다 제수 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 할렐루야 제수 할렐루야 제수 할렐루야 제수 할렐루야 मोगाळ भाव भयणी सुमयाचें उतर आमकां जीव दिता सुमयाचें उतर आमकां प्रेरण दिता सुमयाचें उतर हर एका रितीन आमकां वाट दाखयता हें उतर आतां आमी आयकत आसतना
आमची खालसा मना आई थी आम्ही करिया पवित्रत्म्याची कृपा आम्ही मागया तस पवित्रत्मो हे उतर आयकूंक हे उतर नियाळ करूंक समी आधार दिवन दी कृपा दिवन दी विशेष रीतीने समयाचे उतर आमकां हर एकल्याक धैर्य दिवन दी पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देव तो आमचे आता विशेष रीतीने पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देव तो आमचे सदा पवित्रत्म्या 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 देव तो आमचे आता हे पवित्रत्म्या 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 देव तो आमचे सदा तुझे सक्तेन तुझे कृपेन बरतो पवित्रत्म्या तुझे कृपेन तुझे सक्तेन बरतो पवित्रत्म्या तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान तुझ्या बोळान तुझ्या बोळान बरतो बरतो पवित्रत्म्या तुझ्या मोगान तुझ्या बोळान बरतो पवित्रत्म्या Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्रत्म्या ये hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 57-11 पर्यंत. आयच्या दिसाचो वांजेल हांवें हांगासर काडला. चित दिवन आमी ऐकूया. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजाकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतेल्याक मेळटा, बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो तो कोण तो बापूय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातर दीत, वा मासली मागतेल्याक जीव धाळ दीत. तुमी खोटे जर
तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जनात तर तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देवाचें उतर है मी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मागा तुमी घेतल्यात. आमी कितलेशे फावटी मागता न्हय, मस्त रितीने आमी मागता. थोडे फावटी आमी हांगासर हात उबारून मागता, जावं बरो घरांत तेरसादेतला मागता, आमोरी करता आसतना मागता, सकाळीं उठलेंच मागता, न्हिदोंक वेच्या पयलें मागता, पुंतळार येवन मागता, रेतीरेक वेताना मागता. अशें विविध कडेन आमी मागता. आतां मागणें कित्या खातीर? मागणें जावंक पुरो वैयक्तीक, जावंक पुरो हेरां खातीर, वा जावंक पुरो खाली एक गरजे खातीर कांयपणी जाय. ती दैवीक सक्ते वरवीं कांयपणी जाता म्हणलो तो उद्देश दवरून आमी मागणें करता. भावार्थान केल्लें मागणें देव केन्नाच इन्कार करिना. केदाळा भावार्थ दवरून आमी मागोंक येता, त्या दाळा खंडीत तें मागणें आमकां फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी आमी सांगचें आसता, आयकलां मस्त फावटी आयकलां, फादर कितले मागल्यार म्हाका एक म्हजे कश्ट परिहार जायनात. मागोन मागोन पुरो जालें. म्हाका कितले कश्ट जिवितान, कितलें मागचें फादर अशें म्हणचें. अशें थोडे फावटी आमकां भोगुल्लें आसता. आमकां आमी चिंतल्लें, आमी अनुभव केल्लें, आमकां जाय जाल्लें मेळनातल्या वेळार आमी देवाकी जोर करता. थोडे फावटी वय मग सांगता मेळना म्हणून. मेळनातल्या वेळार केदाळ आमकां मेळटा, आमी मागल्लें मेळटा, त्या दाळा आमी देवाक हरसिता, देवाक अर्गां दिता. अशें हर एक मागण्यांत आमी पळयता, जर भावार्थान आमी मागोंक वेता त्या दाळा थंयसर बरेंपण जाल्लें आमकां दिसता. आमी पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले पळयता, मागोन तांकां लाभले दाखले. जावं बरो विविध रितीनी पोरण्या सोल्ल्यांची उदाहरणां घेवयेत आमी, नव्या सोल्ल्यांतली उदाहरणां आमी घेवयेत, पूण मागणें थंयसर आसलें. मागणें आसलें. किर्तनाचें पुस्तक अध्याय 120 किर्तन आमकां म्हणटा, हांवें म्हज्या आकांतांत देवाक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. आमी केदाळा मागता आकांत आयिल्ल्या तेतला, कश्ट आयिल्ल्या तेतला. किर्तनकार म्हणटा दाविदाचीं उतरां दी, हांवें म्हज्या आकांतांत देवाक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका आयकलें, ताणें म्हाका जाप दिली. 145 किर्तन दावीद राय थंयसर सर्वेस्पराची वडवीक गावन म्हणटा. थंयसर किर्तन काळजांत थावन ताका उलो मारतेल्याक सर्वेस्पर लागींच आसा. केदाळा आमी काळजांत थावन सोमयाक उलो मारता, केदाळा सोमयाची काळजांत थावन ताची स्तुती करता, तो आमचे लागींच आसा म्हणल्यार आमी समजून घे जाय. त्या दाळा तो आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. देव आमचे मागणें आयकता गी म्हणलें सवाल आसा न्ही, मस्त जाणाले. देव मागणें आयकता गी, आमी मागलें मेळटा गी,
आमी मागले आमकां देव दिता गी म्हळें सवाल तुमकां येवंक पुरो. पवित्र पुस्तकांत सामुएलाचें पयलें पुस्तक थंयसर पयल्या अध्यायांत आमकां दिसता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक पयलो अध्याय थंयसर कितें जाता, कितें घडटा. सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी आयकलें जाल्यार थंयसर अन्ना मागोन आसता. कित्या खातीर? ती भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता. जायतीं वर्सां तिणें मागलें, तिका मेळोंक नासलें. तवळच्या थंयसर संप्रदायान जर भुरगीं नातलीं जाल्यार थंयसर समुदाय तांकां खंडन करताली. आनी अशें जायतें तिणें मागलें जावंक पुरो. पूण तिच्या एल्कानाक आमी पळयता थंयसर तांकां दोगी बायलो आसुल्ल्यो. पूण अन्नाचो तो चड मोग करतालो. आनी ताच्या उपरांत थंयसर ती थंय देवाळांत मागोन आसता आसतना कितें करता, येली पळयता. थंयसर येली पळयता. येली पळोवन चिंता, ही खालें मना 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 करता, हिचे तोंड वोंट मात्र हलतात, कांय मागणें गेल्लें आयकना, खालें म्हणटा बाई म्हणून चिंता. आनी तो चिंता कालें ही पियोन येवन थंयसर बसल्या, पियोन बसल्या म्हणून चिंता. आनी तो म्हणटा, कितलो वेळ तूं हांगा अशें रावताय? ताजें उतरां पळया. कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितींत रावतली? अन्ना म्हणटा, येली म्हणटा तिका, कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितीर. म्हणजे तिचें मागणें देवाक कळीत आसलें. आनी तें मागणें थंयसर ती अन्ना जाप दिवन म्हणटा, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री, हांव जावं धाकान सोरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार वमतिलें इतलेंच. काळीज काळजान जावन हांव मागोन आसा. तुजी साकन एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलें. आनी त्या दाळा येयली म्हणटा, समाधानेन वच, तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तुका दिवं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदाळा काळजांत जावन काळीज वमतून तिणें मागलें. तिका थंयसर सामुएल जल्मलो. आनी तिका मागलें थंयसर मेळटा. तशेंच एलिया मागता आमी पळयता. कितलीं वर्सां दुकोळ आसलो? 3.5 वर्सां पावसाची शेण सयत नातली. आनी थंयसर कित्या खातीर देवान शिक्षा दिली वता? तो लोक बालदेवाची पुजा करतले. आनी बालदेवाची पुजा करून निजा देवाक तांणी मागचें सोडिल्लें. आनी असल्या संदर्भार कितें जालें? थंयसर देवाचो राग त्या लोकांचेर पडटा. आनी 3.5 वर्सां उदक नासतना, पावस नासतना तो लोक जियेता. चिंता कशें जायत तें सिच्युएशन. आमकां इल्लीशी दग येताना काल आमच्या गांवांत थंयसर मडंदेरांत पावस आयलो. बारीक खुशी जाली, थंड जालें म्हणून. करकोळान पावस येवना म्हूण चिंता. पावस येता आसतना खुशी जाता, कित्याक दग कंट्रोल करूंक जायना. आनी तुमी चिंता, 3 वर्सां पावस नासतना सगळें दुकोळ कशें आसत, बरगाळ येवन कसो आसत तो लोक. आनी
थंयसर एलिया मागता. पयलें तांचे मदें थंयसर बालदेवाक आनी नीज देवा मदें थंयसर आमी पळयता कोण श्रेश्ठ म्हणून ते मागणें करतात. एक दीस अर्दो दीस पर्यंत लांकडां हाडटात, उजो पेटोवंक हें करतात. बालदेवा कडेन ते मागतात, कितेंच घडना. उपरांत एलिया मागता आनी थंयसर उजो पेटता आनी ते सक्कट थंयसर आसले एका नेसा देवाक पाती येतात. प्रेज द लॉर्ड. आनी केदाळा ते पाती येतात. त्या उपरांत परत एलिया मागता, पावसा खातीर मागता. आनी एलिया मागल्या उपरांत थंयसर पावस येता. पावस येता. निरंतर मागणें पावस येवंक सक करता. पोरण्या सल्ल्यांतली 2 उदाहरणां हांवें दिलीं. नव्या सल्ल्याक आमी येता आसतना शिसांनी मागल्लें आमी पळयता. विन्सून काडच्या पयलें धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत जुदासाच्या जाग्यार विन्सून आनी एकल्याक विन्सून काडच्या पयलें शिसांनी मागल्लें. आनी शिसांनी मागल्ल्याक तांणी थंयसर सुट्टी घालतात आनी ते थंयसर मतियासाक विंचतात. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, मागणें निरंतर आसूंक जाय. तेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र अध्याय पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 म्हणटा, कळनासतना मागा, कळनासतना मागा. मागण्या विशयांत सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमकां 700 जागी चड फावटी वाचूंक मेळटा. मागणें कितें म्हणल्यार आमकां सांगता. आमी नव्या सल्ल्यांत पळोवचें जाल्यार जेजूनी मागल्लें. जेजून ताजें मिसांव सुरू करच्या पयलें कितले दीस मागलें? 40 दीस, 40 days. 40 दीस जेजून मागल्लें. अरण्यांत तो गेल्लो, उपास, प्राजीत आनी मागण्यांत ताणें वेळ करसिल्लो. आनी मागण्याची कृपा आशिल्ल्यान 40 दिसां उपरांत तो येता आसतना सैतानान ताका 3 फावटी नाडटा आसतना ताका सांगूंक शकलो, तो सैतानाक चॅलेंज करूंक शकलो. तें जावन आसा मागण्याचो पावर. तो जावन आसा मागण्याचो कृपा. जेजून मागलें. जेजून मागलें मात न्हय, जेजून मागोवंक ताच्या शिसांकी शिकयलें. जेजून मागोवंक शिसांकी शिकयलें. जेजून म्हणलीं उतरां. तुमी मागतना जायतें बडबड नाकात, बडबड नाकात. थोड्यांक तें बारीक कशी बडबडोवन मागणें म्हणूंक. तुमी मागतना, तूं मागतना तुज्या देवाक आनी तुका कितें जाय तें ताका कळीत आसा, तुका कळीत आसा. देखून तूं मागतना तुजें दार दाम, तुज्या कुडा भितर रैक आनी थंयसर तुजें मागणें भेटय म्हणटा जेजू. तितलें मात न्हय, जेजूचें मागणें आमी पळयता. शिसांक विंचच्या पयलें जेजू गेलो खंयसर दोंगराक वचून थंयसर मागणें करून उपरांत ताणें विंचलें. त्या 12 जाणांक विंचच्या फुडें शिसांक विंचता आसतना ताणें मागणें केलें. आनी त्या उपरांत तांच्या मदल्यांक ताणें विंचचें आमी पळयता. प्रेज द लॉर्ड. देखून मागणें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तितलें म्हत्वाचें. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू ताच्या जिवितांत हर एका घडये जावंक पुरो एक अजाप करतना, जावंक पुरो कांय एक बरेंपण करता आसतना, जेजू सरशीन आयिल्ल्या हर एकल्या गूण करतना हर एका वेळार जेजून मागलें. उंडे जेजून 5000 लोकांक वाडटा आसतना अर्गां दिलीं देवाक, अर्गां दिलीं. आनी उपरांत थंयसर अजाप घडलें. कोणी जेजू सरशीन येता आसतना आमी पळयता भावार्थान येता आसतना जेजून ताका म्हणलीं उतरां, भावार्थान तुज्या भावार्थान तुका बोरींग केलीं, तुज्या भावार्थान, तुज्या भावार्थान तुका बोरींग केलीं.
पळया मागण्याचो पावर तितलो आसा. केदाळा बावार्थान ती 12 वर्सां रक्तस्रावान आशिल्ली स्त्री आमी पळयता. थंयसर तिका तिच्या जिवितांत जायते दिने सोंसुरलें आनी जायत्या डाक्टरांक कडच्यान गेल्ली. आमच्या मदें हांगा आसूंक बरो, आमी जायत्या डाक्टरांक कडच्यान गेले हांव जावंक बरो. कांयच उपकार मेळनासतना परत सोम्या सरच्यान आयले हांव. आनी केदाळा ती डाक्टरा कडच्यान गेली, कितें सक्कड केलें पूण तिचो रक्ताचो स्राव रावोंक नातलो. आनी केदाळा ती फाती येता, जेजूचें वस्त्राचो कुडको आपूण आपटीन जाल्यार बरी जातली म्हणून त्या बरवशान ती येता. जेजूच्या वस्त्राचो कुडको ती आपडता, ती बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. आमी हांगासर आमी पळयल्लें आसा, फाटल्या 2 वर्सांनी हांगासर आसता आसतना जायतो लोक हांगासर येतालो. जायत्या लोकांनी हांगासर येवन बरेपण जोन फाटीं गेल्लीं उदाहरणां दाखले जायते आसा. एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. एका क्रिस्तांव स्त्री तिणें साक्ष दिल्ली आसा. ती कितें केल्यार तिच्या पोटांत रावनातलें, म्हणजे कालें केल्यार तिका जायनातलें, कितलें कशें केल्यार जायनातलें, कालें केल्यार तिका रुसोंक रुसनातलें, जेवंक जायनातलें. आनी जायत्या डाक्टरांची वखदांय तिणें केल्लीं, कितलें केल्यार कांय प्रयोजन ना. आमच्या फ्रिगेजीच्या एका स्त्रिये लागीं तिणें सांगिल्लें आनी तो वळो आमच्या फ्रिगेजीच्या त्या स्त्रियेन बावार्थान तिका आमच्या तळ्याचें उदक पिवंक दिल्लें. आनी थंयसर केदाळा तें उदक पियेल्या उपरांत त्या स्त्रिये थंय बदलावन जाली, संपूर्ण ती गूण जाली. बावार्थान मागोवन केदाळा ती उदक पियेली, संपूर्ण गूण जाली. आनी अजून पर्यंत कांयच प्रॉब्लेम्स नात आनी ती बऱ्यान आसा. कितलेशे की वर्सां कश्टार आसोनी पूण केवल भावार्थान दिल्लें उदक पियेल्या उपरांत बरी जाली. ताळयो पेटोवन देवाची स्तुती आमी करी. मोगाळ भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत एक घडीभर आमी इसारया. मागण्याक आमी कितलो महत्व दिता, कितलो वेळ आमी दिता. आमचें मागणें कसलें जावन आसा. एक घडीभर उबे रावया. जेजून ताच्या सिसांक मागोंक शिकयल्लें. आज आमकांय जेजू कडेन आमी विचारया, सोम्या म्हाका मागोंक शिकय. सोम्या म्हाका तुजी कृपा गरज आसा. हांगासर हांव आसा आयच्या दिसा. सोम्या म्हाका मागोंक शिकय म्हणून आमी सोम्या लागीं मागया. खंडीत जावन आमी मागल्लें आमकां फोव जातलें. आमच्या ಶಬುಕಾಂತ್ ಪಾನ್ ಸಂಕು 149 149. ही उतरां आमी नियाळ करता आसतना प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत सोम्या आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना जावंक बरो हर एका घडये सोम्या मागोंक आमकां शिकय म्हणून आमी मागया. मुझ सोमिया मुझ तनिया माका तो मागोंक शिकय. मुझ सोमिया मुझ तनिया माका तो मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय. Somiya magok shikay.
소미야 마공식을 소미야 마공식을 소미야 마공식을 소미야 마공식을 진행이라 사타나 리테 본테 먹다나 소미야 마공식을 건티 두킨 묻다나 누바마 가도스타나 소미야 마공식은 रागमा कायेताना दैर मोचे सुक्ताना सोमिया सुखी धरती भोक्ताना विश्वस्तो दंडलताना सोमिया मागोशिक मोचा सोमिया मोचा धलिया 마가두 마고시그 모차 소미야 모차 드리야 마가두 마고시그 कुटुंब समाधान नसताना मोना आमची घुसकाताना सोमिया 마고시그 सर्व माका संताना एक सुरू औसाताना 소미야 마고시그 विघ्नान वारा येताना कष्टां औसा पडताना 소미야 마고시그 जीवितां चंचल साताना कंगल सावन बसताना 소미야 마고시그 모자 소미야 모자 드니야 마가두 마고시그 소미야 모자 소미야 모자 드니야 마가두 마고시그 तळणे ताव सांपडताना चिनीन अंतर येताना सोमिया मागोशिक अहंकाराना वर्ताना तो कसा विसरताना 소미야 마고시그 वडण्यांग बली साताना आशा माका दोस्ताना 소미야 마고시그 पीडे ताव पडताना मौनाची बिरां येताना 소미야 마고시그 모자 소미야 모자 드니야 마가두 마고시그 모자 소미야 모자 드리야 마가두 마고시그 소미야 마공식의 소미야 마공식의 소미야 마공식의 소미야 마공식의 소미야 마고시그 소미야 마고시그 소미야 마고시그 소미야 마고시그 소미야 마고시그
मोगाळ भाव भयणी हर एका घडये हर एका संगतींत सोम्या कडेन आमी मागोंक जाय. सोमी आमचे मागणे आयकता. खंयच्याय वेळार तो आमचे मागणे आयकता. आमकां कितें बरें तें ताका कळीत आसा. म्हाका कितें बरें तें हांवें चूज करचें न्हय. खंयचेय संगती म्हज्या जिवितांत घडटात ते म्हज्या बऱ्याक घडटात म्हणलें हांवें समजून घेवंक जाय. थोडी फावटी कश्ट येतात जावंक पुरो. आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताची परीक्षा जाता जावंक पुरो. जिवीत केन्नाय एकसलेक आसना. पूण ह्या कश्टामध्ये आमी मागता आसतना सोमी आयकता. सोमी म्हज्या संगता रावता. सोमी म्हजो ताळो आयकता. हर एका घडये भावा भयणी सोमी म्हजें मागणें आयकता. दया करून आमी बसया. मुखारून आमच्या जिवितांत आमी आमचें मागणें कशें आसा जाय. जायते फावटी आमी जायते रितीने मागता. पूण खरेपणी आमचें मागणें खंयच्या रितीचें जाय जाय. आमी खंयच्या वर्गांत आसां म्हणलें आमी पळोवया. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता जेजूचीं उतरां आनी जेजून आमच्या बापा मागणें शिकोवच्या पयलें शिसांक सांगिल्लीं उतरां. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात. मागण्या विशयांतली शिकोवन तुमी मागतना जायतें बडबड नाकात. अनबावडत्या बरी जायतें बडबड नाकात. जेजू म्हणटा आमचें मागणें केवल बडबड बडबडा करून मागल्यार देव आयकता. आमी हेरां मुखार मागल्यार देव आयकता म्हळ्यार तें जायना. देव आमचीं उतरां पळयना. बगार देव आमचें काळीज पळयता. काळीज पळयता. देवाक कळीत आसा आमी कशें कितें कालें सक्कड देवाक कळीत आसा. हांव जल्माच्या आदींच देवाक कळीत आसा. हांव कसलो व्यक्ती हांव कितें म्हणलें कळीत आसा. देव म्हजीं उतरां आयकना. बगार म्हजें काळीज पळयता. काळीज पळयता. आनी मागणें काळजांत जावन येयचें. केदाळ आमी काळजांत जावन मागता त्या दाळा आमचें मागणें देव आयकता. पयल्यान मागणें काळजांत जावन येयचें. अन्नान मागलें आनी थंयसर तिचें काळीज तिणें उगडापें करून मागलें आनी तिका थंयसर चरको भुरगो जल्मलो. सामुएल जल्मलो. आमी आमचें मागणें काळजांत जावन येता गी म्हणलें सवाल आमकांच आमी विचारया. म्हजें मागणें हांवें करचें मागणें दिसपट तें मागणें जावंक पुरो. हांवें भेटोवचें मीस जावंक पुरो. वा खंयचेंय मागणें हांव भेटयता आसतना काळजांत जावन हांव तें मागणें करता गी. वा केवल येवच्या खातीर नामके वास्ते येता. तेर्स म्हणोंक आसा. घरांत आमोरी म्हणोंक आसा. सदांची म्हणोंक आसा. देखून सदांय मागणें करता. त्या रितीन हांव मागता गी. वा मिसाक येवंक खायदो आसा. इगर्जेक येवंक खायदो आसा म्हणून आयताराचे मिसाक येवन म्हजो वेळ पाड करता गी. म्हजें मागणें काळजांत जावन येवंक जाय. काळजांत जावन येवंक जाय. केदाळ काळजांत जावन हांव मागता त्या दाळा तें मागणें देव आयकता. दुसऱ्यान
म्हणजे मागणे जाय जाय खालतेपणाचे मागणे खालतेपणाचे मागणे केदळा हांव खालतो जावन हांव येना देवा सरशीन येना देव बिलकुल म्हजे मागणे आयकना फरिजेव आनी पब्लिकनाचे एग्जाम्पल आमी घेतल्यार फरिजेव आनी तो सुंकाकार फरिजेव येवन कितें म्हणलो हांव हेरां बरी न्हय हांव ताजे बरी तुजे बरी तिचे बरी हांव हेरां बरी न्हय हांव हेरां बरी लुडकार न्हय अन्यायकार न्हय प्रद्वारी न्हय देखून तो म्हणटा देखून हांव तुका अर्गां दिता हांव ताचे बरी न्हय हाचे बरी न्हय तिचे बरी न्हय म्हणून सांगून देखून हांव तुका अर्गां दिता आनी तो म्हणटा पळया हांव दिसाक 2 पावटी न्हय हांव हप्त्यान 2 पावटी उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10 वांटो फारीक करता बारीक बरें काम न्हय पूण केल्लें सगळ्या मुखार गाजयता सांगता हांव 10 वांटो दुबळ्यांक दिता जावंक पुरो पूण हांव दिल्लें सगळ्यांक गाजयता वा म्हज्या नांवा खातीर दिल्ल्यांत देव म्हजें मागणें आयकना जर हांव खंयचेंय करता म्हज्या नांवा खातीर वैयक्तीक फायद्या खातीर करता जाल्यार देव आयकना आनी एकल्याक तकसून आनी एकल्याक ल्हान करन आनी एकल्या विशयान ल्हानपणी उलोवन हांव जर येवन मागणें करता तें मागणें व्यर्थ वेस्ट ऑफ टायम देखून म्हजें मागणें जाय जाय त्या सुंकाकारा बरी तो पयस रावन आपली दिश्ट सयत देवा मुखार दवरिनासतना म्हणालो काळजान धांवन म्हणालो देवा म्हज्या पातक्याची काकूत कर देवा म्हज्या पातक्याची काकूत कर तें जावन आसा मागणें तें जावन आसा खरेपणी मागणें खलतेपणान ताणें केल्लें मागणें देवान आयकलें खलतेपणान केदळा ताणें मागणें भेटयलें तें मागणें देवान आयकलें आज आमकां आमी विचारया म्हजें मागणें कशें आसा त्या फारिजेवा बरी म्हजें मागणें आसा गी वा म्हजें मागणें खलतेपणान त्या सुंकाकारा बरी हांव सांगूंक शकता गी देवा मुखार रावोंक शकनासतना हांव म्हणटा गी देवा म्हज्या पातक्याची काकूत कर देवा म्हाका बक्षय हांव तुजे जशें आयलां एक किरकोळ रसना जावन तुज्या मुखार आसा म्हणूंक शकता गी दुसऱ्यान आनी तिसऱ्यान आमचे मागणें जाय जाय भावार्थान आमी मागा जाय मेळटा म्हणल्यार भावार्थान मागा जाय निरंतर मागणें आमी भेटय जाय त्या दाळा आमी चिंतलें तें मेळटाच केदळा भावार्थान आमी मागता त्या दाळा खंडीत जावन तें मेळटा आज हांव चिंतूंक पुरो आज मागलें पुरो म्हाका मेळोंक ना आनी कालें फायदो जायतीं सवालां आमकां उपजतात न्हय गे पूण केदळा आमी मागता कितेंय तुमी मागतात तें तुमच्या मेळटा म्हणल्यार भावार्थान मागा देखून मागणें निरंतर आसूंक जाय खंयचेय संगत आमकां गरज आसा जाल्यार आतां जर आयच्या सुवार्थेंत आयकल्लें बरी एक भुरगो ताच्या बापाय कडेन खंयची वस्त जाय जाल्यार 1 पावटी सारता बापाय दिना 2 पावटी सारता बापाय दिना 3रे पावटी सारता कांय पण दिता वय जर तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक शकतात तर आमी मागल्ले आमचो सर्वेस्पर देव दिवंक शकना गे आमी मागल्लें भावार्थान मागल्लें आमकां खंडीत मेळटलें उपरांत म्हजें मागणें दिसपडत्या जिविताक प्रेरण जाय
म्हजे मागणें दिसपडत्या म्हज्या जिविताक प्रेरण जायचंय म्हळ्यार केवल मागणें केल्यार मात्र पावना पूण तें मागण्याक पूरक जावन म्हजें जिवीत आसा जाय हांव म्हणूंक बरो हांव हर एका दिसा उपास करता हर एक दिसा रेतिरेक येता मागणें करता नोवेनाक वेता हें सगळें करता पूण ताचें करस्पॉन्डन्स जावन म्हजें जिवीत ना जाल्यार व्यर्थ वेस्ट कांय फायदो ना जर म्हज्या घरांत पिडेस्त आसा सासूमाय पिडेंत न्हिदल्या आवय पिडेंत न्हिदल्या बाप पिडेंत न्हिदला ताची साखरी करूंक हांव इन्कार करता केवल मागण्यातला हात वयर घालून मागणें करता हांवें केल्ल्या मागण्यांत कांय फायदो ना म्हजें मागणें खंयच्याय उपकाराक नातिल्लें मागणें जाता देखून म्हज्या मागण्या सांगता हेर संगती जाय जाय कितें सकट जाय जाय बोक्सांचें जिवीत जाय जाय मागणें सांगता बोक्सांनी जर आसा म्हजें मागणें विग्गीन देव आयकता एक फावटी हें घडिल्लें आसऱ्यांत आसतना थंयसर एक व्यक्ती आयिल्लो मोठ्यान सांगता येवन म्हजे कडेन उलोवन तो पाटी गेल्लो कालिंगे आंगोवन फारीक करूंक म्हणून आयिल्लो आनी उपरांत मस्त वर्टिगोचे प्रॉब्लेम आसा फादर उरल्यो सकट पिडा आसात मागा म्हजे खातीर म्हणून सांगून गेलो आनी गेलो आमच्याच चॅपलाक थंयसर आसऱ्यांत एक चॅपल आसा थंयसर गेलो आनी उपरांत एक घंटो की 1.5 घंट्या उपरांत पाटी आयलो पाटी आसतना परतून हांव ताका थंयसरच मेळ्ळो आनी तो वळ बारीक कुशेर आसलो म्हजे सचिन येताना बारी निराशेन बुडोवन आसले बरी आसलो पिडा आसा हें आसा तें आसा पुरा सांगलें हांवें सांगलें बारीक कुशेर आसा कालें जालें म्हळें आनी तो म्हणलो फादर तुमचे कडेन उलोवन हांगासर मागणें करूंक म्हणून तुमच्या चॅपलाक गेलो वैयक्तीक रितीन इल्लो वेळ स्पेंड करया म्हणून आयलो आनी तो वळ म्हाका म्हज्या मतीक आयलें 12 वर्सांत हांव म्हज्या साडवा कडेन म्हळ्यार म्हज्या बायलेच्या भयणीच्या घोवा कडेन आमी मस्त मोगान आसले हांव 12 वर्सांत हांव एक ल्हानशा कारणाक आमी उलयनासतना रावल्या आनी केदाळा हांगासर मागणें गेलें तेदला कालिंगी एक झळकालें ताका एक फोन कर परवां तुमचें व्हडलें फेस्त आसा ताका आपय म्हणून एक ताळो आयकलें बरें जालें आनी हांवें ताका फोन केलें आनी तो राखोन आसलो म्हज्या फोना खातीर केदाळा हांव येता केदाळा हांव उलयतां म्हणून आनी संतोशान म्हणलो भाऊजी हांव खंडीत जावन फेस्ताक येता तें जावन आसा मागण्याक पुरक जाल्लें वातावरण देखून म्हजें मागण्यांत थंयसर बोक्सांनी आसूं जाय उदारपण आसूं जाय दयाळपण आसूं जाय आनी हांवें म्हाका समर्पण दिसय देखून म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत जर म्हजें मागणें पुरक जाता त्या दळा म्हजें मागणें सार्थक जाता देव म्हजें मागणें आयकता त्या उपरांत त्या व्यक्तीक हांव मस्त तेंपा उपरांत मेळ्ळो आनी तो म्हणलो फादर आतां कांय पिडा आनी मस्त उणी जाल्या वर्टिगो ना उरल्यो फटाफट ना कांय ना देखून मेनली आमी म्हणजे आमच्या जिवितांत मागण्या सांगत आमचें जिवीत पुरक की म्हणलें आमी पळोवंक जाय आनी निमाणें मागण्यांत देवाची खुशी जारी जाय मागण्यांत म्हजी खुशी जारी जावची न्हय मागण्यांत देवाची खुशी जारी जाय जेजून मागिल्लें खंयसर ताका कश्ट येता आसतना खंय गेत्सेमनी मळ्यांत मागिल्लें आनी जेजून मागता आसतना कितें म्हणलें जेजू रडलो म्हळ्यार तितलो कण्वळ ताजें काळीज तितलें आंदू आसलें कितें करचें कळना आनी जेजू मागता बापा कडेन बापा साध्य जाल्यार ही काल्स म्हजे वयली निवार साध्य जाता जाल्यार म्हजे वयली निवार पगार म्हजी खुशी न्हय पगार तुजी खुशी जावं आमचें मागणें तशें जाय आमी मागता आसतना म्हजी खुशी जावं म्हणून हांवें मागल्यार जायना
आमच्या बापा मागण्यांत आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास येवं मागीर काले हा तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं जर हांवें म्हणटा म्हजी खुशी जावं म्हळ्यार तें मागणें जायना देखून देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत जारी जाय देखून आमी विचारूंक जाय तर एक घडी भर काळजाचेर आमच्या हात दवरया आमकां आमी विचारया हांवें करचें मागणें खंयच्या रितीचें आसा काळजांतावन हांव मागणें करता गी म्हजें मागणें काळजांतावन येता गी वा केवळ तोंडाच्या उतरांनी मात्र आसा म्हजें मागणें खालतेपणाचें मागणें जावन हांव करता गी वा केवळ हेरांक टिका करण हेरांच्यो खोडी काडन म्हजें मागणें हांव भेटयतां म्हजें मागणें भावार्थान हांव करता गी मेळटलेंच म्हणल्या भावार्थान म्हजें मागणें हांव भेटयतां गी म्हज्या मागण्याक आनी म्हज्या चलत्या जिविताक पूरक म्हजें जिवीत आसा गी खंयच्या रितीर म्हजें मागणें आसा खंयच्या रितीर म्हजें जिवीत आसा निमाणें देवाची खुशी म्हज्या मागण्यांत जारी जावंक हांव सोडटां गी ती कृपा आयच्या दिसा आमी मागया आमकांच आमी समर्पण दिवया दिंबी आमी घालया आमच्या जिवितांत आमचें समर्पण आमी करता आसतना आमी मागया आयच्या दिसा म्हजें मागणें जावन दी काळजांतावन म्हजें मागणें तें येवं दी म्हजें मागणें काळजांतावन येवं दी आनी प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या धार्मीक वडिलां पासून आमच्या याजकां पासून गवळ्यां पासून आमी मागया काळजांतावन आमी मागता आसतना खंडीत आमकां तें फावो जाता आमची जबाब जावन दी सुम्या आमचें मागणें आयक सोम्या आमचे मागणे ऐक मागया आमी आमच्या पवित्र सभे पासून पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या बापसाहेबाक धार्मिकांक गवळ्यांक याजकांक सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया आमकां एक देख दिवंक आदार दी म्हणून मागया सोम्या आमचे मागणे ऐक मागया आमच्या देशा पासून आमचो देश आमी समर्पण दिवन मागया आमच्या देशांत स्वतंत्र भुरगीं जावन आमी जियेत आसतना आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांची मोत उजवाडाय सर्व लोकांक बऱ्यो संगती दिवचो सरकार तशेंच सगळे लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरचो सरकार आमच्या राज्यांत देशांत फावो कर म्हण मागया सोम्या आमचे मागणे ऐक मागया आमच्या घरांनी पिडेस्तां आसतात आमकां कसली पिडा आसत आयच्या दिसा सोम्या कडेन भावार्थान मागले आमकां मेळटा म्हणल्या त्या भरवशान आमची सगळ पिडा शिडा आमी भेटोवन दिवया सोम्या आमचें मागणें आयक सोम्या आमचे मागणे ऐक मागया आमच्या भुरग्यां पासून आमच्या तरणाट्यां पासून जायतीं तरणाटीं काम नासतना कुसरून आसात त्या तरणाट्यांक एक बरें काम बरो फुडार फौज जावं दी
जायते आमचे तरणाटे जिनी संगाती नासतना खासर जायनासतना आसात एक सुरे आसात एक फवत असले जिनी संगाती तांकां फोव जावंक मागया सोम्या आमचे मागणे आयक सोम्या आमचे मागणे ऐक मागया आमचे सपासोद आमकां कितेंय गरजो हाडन आमी हांगासर आयल्या जाल्यार त्यो आतां भेटोवन दिवया सोमी आमचे मरी एकल्याचे मागणे तो आयकता हांवें वैयक्तीक जावन भेटयल्लें मागणें सोमी आयकता विशेश जावन ती कृपा आमी मागया सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया आनी कवया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सस्तांगामा कोरुया उर्मिल्याच्या रुमाबत नव्योरीत आताया salvo Zeshebata Shesputa Ullasani Stotisa Potvi Mahima Sasna Yekasarya Hasika Dukkha Jaspirita Samasa Navarta Amen Prarthuya ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उघडास स्वयंकांत सुटलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय बगीचरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. Boca si bicha, spiritan bolong, oilang betong somya hebalita, pandaw ko nacha, swati ikotang, zamlang basun tuka iparata, Jesu tu chechewa. सर्गीचे पोविका
दैविक तुझे पोषण गातोस करताची जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जन्मो परमेशाचे वीर देव बरो दीस दिवं मोगाळ भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता आसतना भक्तीपणान मागण्यान हे मेसेजन बलिदान आमी पेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सवे आसो. मोगाळ भावानो भयणीनो आमी आराधनात वळो नियाळ केलो आनी तसो नियाळ मंदिरून आमी व्हरतल्या मागा तुमी घेतल्यात. जेजूची उतरां आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याक ती जावन आसात. आमी मागल्लें आमकां तो दिता आनी आयच्या दिसा हांगासर त्याच भावार्थान ह्या पुणतळार सालोरेसाची मजत मागोवंक आमी हांगासर आसा. तर आमची काळजां मनां आमी आयतीं करया. नितळ काळजान हें बलिदान आमी भेटोवंक आमचे मागणें जावन दी. आमच्या काळजान जावन येवचें मागणें, आमचें मागणें जावन दी खालतेपणाचें मागणें, आमचें मागणें जावन दी आमच्या जिविताक एक पूरक जावचें तसलें मागणें, आमचें मागणें जावन दी निरंतर. तर तसो भावार्थान आमी मागया. जायते पावटी आमच्या जिविताद्वारे आमी एक प्रेरण जायनातल्या खातीर, एक मागण्याचें जिवीत जियेनातल्या खातीर सोम्यलाच्या बोक्सांनी आमी मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सरून सांगता. मनान चिंतून तनान उसारून वायट आदरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात मन प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवान लॉरेन्स दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवान जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या समयांत तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेन मरणाच्या बियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा, आमच्या राया
तूं एकलोच देव म्हाका कुमोग कर, कित्याक हांव एकसुरी आसां आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोग करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसां. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर लोकां मदलीं विंचलीं आनी आमच्या बापायंक तांच्या सर पुर्वजां मदले शाश्वत जायज अशें विंचले आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर बसोवण्यो पडल्योय म्हूण म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां तुज्या दोळ्या मुखार पातक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानाच्या हातांत घाल्याय, कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर. देवांच्या राया आनी सर पदव्यांच्या धनिया, आमच्या संकश्टांच्या काळार तुकाच उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवें एका मनाचे जावन आसलेल्या सकटांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवर आनी म्हाका कुमोग कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. तुका उलो मारल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाजता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्यां प्रासवर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलो. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नाक वाळटा. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारले
तुवें म्हाका बांदिले सर्वेस्वरा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा, तुझे सडवणे सो संतोष परत्यान हांवें बोगी सोक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापय उणो मागतल्या आपल्या पुताक फातोर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी कोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितले चड बरो वस्तू दिना जायत. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा. होस सार नियमशास्त्रांचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय मोगाच्या भावानो आनी बहिणीनो, आमच्या जिवितांत हर एका भावार्थी क्रिस्तवाच्या जिवितांत हो प्राजित असो काळ आमकां पवित्र. आनी हे 40 दीस आमी विविध रितीन ते करसिता. आमच्या वैयक्तीक जिविताचें बरेंपण करूंक पवित्र सभेन आमकां दिवचो एक अवकाश म्हणून आमी लेखयता. आनी हो अवकाश आमी खंयच्या रितीन काण घेता म्हणलें सवाल. सिंधीच्या बुधवारा माथ्यार आमी खबर घालता आनी त्या दिसा उपासा विशांत, मागण्या विशांत आनी प्राजित करच्या विशांत, थंयसर दान धर्म करच्या विशांत थंयसर आमी आयकता आनी त्या विशांत आमी नियाळ करता. आनी उपरांत येवचीं वाचपां आमी पळोवचें जाल्यार सदान मागण्या विशांत, तशेंच उपासा विशांत, तशेंच दान धर्म करच्या विशांत, जिनी परिवर्तन करच्या विशांत, अशें ह्याच रितीर आमकां आयकोंक मेळटात. आनी कित्या खातीर हें अशें पवित्र सभेन दिलां? पवित्र सभेन आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत कांयपणी बरेंपण हाडचे खातीर, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी कांयपणी बरेंपण जोडचे खातीर हे 40 दीस आमकां दिल्यात. आनी हे 40 दीस एक कुरपेचे दीस जावन आसात. विशेष कुरपेचे दीस म्हणून पवित्र सभा म्हणटा. आनी ह्या 40 दिसांनी आमी जे कितें बऱ्यो करण्यो करता, बऱ्यो संगती करता, त्यो आमी आचरण करूंक प्रयत्न करूंक जाय. आयच्या दिसा जेजून सांगची उतरां मागा तुमी घेतल्यात. आमी आराधनात वळो जायतो त्या विशयान नियाळ केलो.
आनी मागणें आमच्या जिवितांत खंयच्या रितीर आमी वापरन आसाव म्हणून आमकांच आमी विचारलें. म्हणजे मागणें खंयच्या रितीचें जाय म्हणून आमी नियाळ केलो. आनी ह्या वेळार हे 40 दिसांनी जायतीं जाणां आमी चडीत वेळ मागण्यांत करसीत हांव सांग पुरो. चडीत वेळ प्राजीत करच्यांत करसीत हांव सांग पुरो. तशेंच आनी एकल्याक कांय पणी बरेंपण करच्यांत करसीत हांव सांग पुरो. पूण आज आमकांच विचारता आसतना म्हजें मागणें आनी तशेंच म्हजें जिवीत पूरक जाय म्हणल्यार आमी समजून घे जाय. केदाळा म्हजें मागणें म्हज्या जिविताक पूरक जावन आमी घेना ते दाळा हांवें मागचें व्यर्थ वेस्ट ऑफ टायम म्हणटा. देखून म्हज्या मागण्याच्या जिवितांत खंडीत जावन हांवें वडल सांगल्ल्यो संगती आमच्या मतींत आमी दवरच्यो. मागण्याच्या जिवितांत जेजून आमकां शिकयल्लें व्हडलें मागणें जावन आसा आमच्या बापा. आनी थंयसर आमी पळयता आमच्या बापा मागण्यांत जेजूच्या शिसांनी विचारता आसतना तुमी मागतना जायतें बडबड नाकात, कालें कालें म्हण नाकात, बगार अशें तुमच्या बापा लागीं मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं आनी अशें मागा. आनी आमी थंयसर त्या मागण्यांत आमी कितें म्हणटा, कितलेशे फावटी आमच्या बापा आमी म्हळां जाय. कितलेशे फावटी हरी एका दिसा तर सांत आमी आमच्या बापा म्हणटा, आमी सांत आमी म्हणटा. कितलेशे फावटी हजारांनी लाखांनी आमच्या बापा म्हळां जाय. पूण म्हजें मागणें तें आमच्या बापाच्या मागण्यांत सकट संगती 8 आपूण आसात. एक हांव म्हज्या देवाक हरसिता, ताचें राज ह्या संवसार येवं म्हणून हांव सांगता. आनी त्या उपरांत म्हजो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी थंयसर आमी म्हणटा जशें आमी आमचेर जशें आमचीं पातकां बगोस जशें आमी आमचीं पातकां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस म्हणून आमी मागता. आनी थंयसर आमी पळयता म्हज्या पेल्या खातीरय हांव बॉक्साने दिता. केवल म्हजे खातीर मात्र बॉक्साने मागिना, बगार म्हज्या पेल्या खातीर हांव बॉक्साने मागता. आनी म्हाका थाळ्ळेंत बरी नाका म्हणून आमी मागता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज म्हजें मागणें जाय तसलें. जर एक बापूय एका भुरग्याक बऱ्यो वस्तू दिता तर आमचो सर्गींचो बापूय आमकां हर एकल्याक बऱ्यो वस्तू दिता. तें आमी समजून घेवंक जाय. आमी मागिल्लें आमकां मेळटा म्हणल्यार बरोवसो आमकां आसा. आनी तें आमकां आमचो बाप सर्गींचो बाप जर आमच्या बापान आमकां रचला, आमकां तो सांबाळटा, आमी मागल्लें तो आमकां दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचें दिसपडतें मागणें जावंक जाय थंयच. केवल उतरांनी आमी ताजे कडेन मागल्यार पावना. बगार उडोल हांवें सांगिल्लें बरी, काळजांत जावन म्हजें मागणें जाय आनी म्हजें मागणें खालतेपणान हांवें भेटय जाय. आनी तिसऱ्यान म्हज्या मागण्यांत थंयसर कितेंच व्हडपण आसनासतना बगार खालत्या काळजान हांवें मागा जाय, भावार्थान मागा जाय आनी तशेंच निरंतर मागोंक जाय. आनी म्हजें मागणें सगळें म्हजें कितें हांव मागता तें पूरक जावंक जाय. हें आयच्या दिसा आमी मोतींक धरूंक जाय. केदाळा ह्यो संगती आमी दवरता तेदाळा म्हज्या मागण्याक अर्थ आसता. केदाळा आमी मागण्याक तो वेळ दिवंक शकना. तर फावटी आमी मनशां आसता, आमकां वेळ ना, आमकां उरल्यो संगती करूंक जायतो वेळ आसा, पूण देवाक दिवंक वेळ ना. उरल्यो संगती करूंक पुरो वेळ आसा. दिसाक कितलो वेळ हांव मागण्याक दिता म्हणलें सवाल. दिसाक हांव कितलो वेळ मागण्यांत खर्चिता म्हणलें सवाल. जायतो दिसाची 24 वरां
हांवें सांगूंक बरो काम करता हांव हें करता पुरा करता पूण म्हाका देवाक दिवंक वेळ ना जाल्यार म्हाका देवाक दिवंक थंयसर म्हाका वेळ मेळना जाल्यार म्हजें जिवीत कसलें हांव कितेंय करूंक पुरो कितलोय काम करूंक पुरो कितलेंय हांवें हेरांक कुमोग करूंक पुरो पूण म्हज्या जिवितांत मागण्याक जर हांव जागो दिना त्या वेळा म्हजें जिवीत व्यर्थ जाता म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तर आमकांच आमी विचारूंक जाय म्हज्या हर एका दिसपडत्या जिवितांत मागण्याक वेळ हांव दितां तो वेळ फावो तेपणी हांव खर्चितां मागण्याक म्हणलो वेळ हांवें दवरला जावंक पुरो कुटुंबाच्या मागण्यांत आजकाल आमी पळयता कुटुंबाच्या मागण्यांत तरी पवटी एक दीस उडास येता हांवें एक सवाल एका भुरग्या कडेन विचारलें काल तेर्स म्हणल्यार म्हळें काल शॉर्ट तेर्स आसलो फादर म्हणाले म्हाका कळोना काल शॉर्ट तेर्स की म्हणून आनी ताज्या उपरांत म्हणालो काल आमोरी मात्र आसली तितल्यान जालें म्हणालो काल सैरी आयिल्ली घरा देखून शॉर्ट तेर्स केलो म्हणून देखून आमचें मागणें केवल शॉर्ट तेर्स जावंक पावलांगी म्हणलें आमी विचारूंक जाय जायते फावटी तशें करता थोडे फावटी सैरी घरा येता आसतना मागणें आमी मोठ्ठें करता पूण सगळें तेर्स म्हणोंक वा मागणें म्हणोंक आमकां वेळ ना म्हणून आमी म्हणटा पूण आज आमी इतल्या भावार्थान हो वेळ करसूंक हांगासर 9 वरां तावन 12:30 वरां म्हणसर तुमी हांगासर आसात आनी हो वेळ फळदायकपणी हांगासर करसितात उडास दवरा सोमिया सांगाता करसिल्लो तो वेळ केन्नाच तो व्यर्थ जायना केन्नाच आमी सोमिया सांगाता करसिल्लो तो वेळ निर्फळ जावन वचना केन्नाच आमी सोमिया सांगाता करसिल्लो तो वेळ कांयच उपकार नातलो वेळ जावंक पावना पूण सोमिया सांगाता करसिल्लो तो वेळ खंडीत जावन आमच्या जिविताक बरेपण हाडूंक शकता आमच्या जिवितांत कांयपणी बदलावन हाडूंक शकता आमच्या जिवितांत कांयपणी बऱ्यो संगती येवंक शकतात देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबाचेर एक नदर आमी घालूंक जाय आमच्या कुटुंबांनी मागण्याक फावो तो वेळ आमी दिता आमच्या कुटुंबांनी आमचीं भुरगीं आमचीं युवाजनां त्या मागण्यांत खरेपणी वांटेली जातात आमच्या मागण्यांनी आमी सगळ्यांक सांगाता दवरन कुटुंबाचें मागणें म्हणटा वा आमकां वेळ ना आमकां टायम ना म्हणून आमी दीस सारनासा खंयचेंय कार्य आमी प्रारंभ करच्या पयलें देवाचो उगडास करता एक घर बांदच्या पयलें जावंक पुरो एक फावंडेशन स्टोन घालच्या पयलें जावंक पुरो घरांत वस्ती करच्या पयलें जावंक पुरो आमी देवाचो उगडास करता मागणें करता आनी थंयसर कांय बरेंपण जावं दी म्हणून आशेता तशेंच खंयचोय साक्रामेंत घेवच्या पयलीं आमी मागणें करता आनी तें सगळें बऱ्यान जाय म्हणून आमी मागता पूण आमी चिंतूंक जाय म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत तो जागो देवाक हांवें दिला म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत देव म्हज्या सांगाता आसा सोमी म्हज्या सांगाता रावता सोमी म्हज्या सांगाताच आसा म्हणलें सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो येवकरिस्तांत जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत येता आमी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्गां दिता करू तुमच्याच उतरांनी तुमी अर्गां दितात त्या जेजून आमच्या सांगाता रावात जाय त्या जेजून आमच्या आमी ताचे शिस्त जावन ताचें काम करूंक सगळं जाय त्या वेळा मात्र म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्थ देता नाजाल्यार हांवें घेवचो उंडो केवल उंडो जावनच उरता जेजू जावन उरान देखून म्हजो
जेजू म्हज्या काळजांत येता आसतना म्हजें मागणें जावन दी. सोम्या म्हाका तुजें बरी कर. हांवें तुजो जावंक, हांवें तुजी सुवार्ता प्रकट करचें हे खातीर म्हाका कर म्हणून आमचें मागणें जावन दी. तर ती कृपा आयच्या दिसा आमी मागया. आमच्या काळजांनी येवचो जेजू आमकां हर एकल्याक कृपा आनी आदार दिवन दी. आमेन. बापा आमच्यो पांय उडो आनी वान तुका तुज्यो गे बापा आमच्यो काणी उडो आनी वान तुका भेटोच्यो गे बापा आमच्यो काणी उडो आनी वान तुका तुज्यो. 모지 지니 그에 딜레데 와이나 생기 베드 다디 코니 바꿀라라 데와 데비 니티가라 바꿀 तुझी दया लाभो तुझी कृपा गे बापा आमच्यो काणिको उडो आनी वान तुका भेटोच्यो उडो आनी वान तुका तुज्यो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदिदार देव बापाक मानता असलें जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या भविष्येच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गवाच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षकांच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराच्या चडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका पेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन
आणि आपले रगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्याच कतकायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुझें बोल संबोनायेन परसळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी प्रथमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povit दळबारां सोसवेस पडतो. सर्वांनी संसार पडला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. सर्वेश्वराचे नावे एका ताकाचे. जय 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 सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. बापा खरंच तू पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक तडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जवान जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, 9व्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Powered so good purgatoria. 소명지 수 तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सौम्याचे सु आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोकलाय देखून आमी तुका 3 वर्सां जेजूची कूड आनी रगत सुतिल्या आमा सुमेस्ता पवित्रत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर.
एक बोर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरले आमच्या मोगाचे उगडास काडया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेसां तुज्या पडसळीत मुखार वळपळो फोव कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरमोरये देवाच्या माये सांगाती सांसू जेती सुपती भगवंत धर्मदूत सांतांतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्साच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिजू वरवीं त्या शिजू संगता त्या शिजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सजनाच्या सजनार. आमेन. आमी मागल्लें आमकां मेळटा म्हणल्यार त्या परवशान जेजूंचें केल्लें मागणें सांगता आमी म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां धाडणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्त येणे परवशान त्रिकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमच्या सगळ्यांचो. माया मग असं गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेविये संसाराचे पाप पेरे आमची काकूळ आमची काकूळ देवाचे संसाराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभल्ली आमी सर्वांत सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सादारा सोम्या पूजा आयला दारू गडून दर्या राखून रावला सोम्या तूं काळजान मोच्या पोते प्रकाशात सर्गीच्या पडसादारार तुझ्या हांव येव रावता मोगान उलोवंक दिता
सर्वांका वळखाताय तार मोगान उगडतात काळजातील राजांव करता कर्जादारा सोम्या मोच्या आयला दारू गाडू दुनिया राखून रावला हे सौम्या तू काळजान मोच्या प्रेम प्रकाशात सगळीच्या भागीतो साकोजो जागृतासो दुनियाक राखो रावसो हांव तुमकां सांगतास आस्तीचे आपलेस आडळते तो दितलो कर्जादारा सोम्या मोच्या आयला दारू गाडू दुनिया राखून रावला हे सौम्या तू काळजान मोच्या प्रेम प्रकाशान सगळीच्या बसते खरे मोचे कानात्म्याचे मोगन हावे वांचे कण हे सिंधै तान आमची बागोचे सस्नेकची भेट देवचे कर्जादारा सोम्या मोच्या आयला दारू गाडू दुनिया राखून रावला हे सोम्या तू काळजान मोच्या प्रेम प्रकाशात सगळीच्या कर्जांतां दिन वाजता हे सोम्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा जिवीत आमचे समर्पिता सेवेंत तें पवित्र सोम्या म्हाका अपूर्व्या संसार आमकां रस्ते शिगुनी मायबा वाहू केली भाऊ भयणी संगी गोटाम दिले अर्गा अर्गा हे सौम्या काळजांतां दिन वाजता हे सौम्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा जिवीत आमचे समर्पिता सेवेंत तें पवित्र सोम्या म्हाका तुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रितमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांच्या आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसोत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या सालोरेसा लागीं आमचे लागीं मागून देवा बापाची काकुळट आराधना मारिफात ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिफात आनी नव्याना मारिफात मागोवंक आयिल्ल्या मानदेक बाप ल्यारी पिंटो सहाय्यक फिरगज विगाड माडांत्यार आमच्या ह्या फिरगजेंत फाटल्या 2 वर्सां अपूर्वयन सेवा दिल्लो वर्तो अनुभव आनी सर्वांक मोगासो बाप ल्यारीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वर्त्या मिसावान ताका बरें मागता. मागण्या विशयांत आराधना वेळार मागून आनी तशेंच शर्मावा वेळार शॉर्टकट मागणें न्हय, भगार खंयच्या मापान आमी मागत जाय म्हणल्या विशयांत अपूर्वेची शिकवण ताणें दिल्या. ताचो उपकार भोवता देव ताचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीकी देव बरें करूं. द्वेदरा बापा, आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र थळार जावच्या सर्व कामाक आनी वावराक जावंक पुरो तांच्या आत्रेक पिरजेंत रुपेर ह्या जेवणा बाबतींत प्रायोजक ह्या वंतिगे ह्या मुर्दोम जावन घेतला. देवाचे आशिर्वाद तांचेर आसूं. ह्या बातीचो उजवाड परजळ तांच्या मुखामळाचेर परजळूं सर्तरसो काळो पयस करूंक आनी तुजी कृपा तांचेर फावो करूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवन शेण प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, डेविड लिल्ली मार्टिस मूडबिल्ले, डेविड लिल्ली मार्टिस मूडबिल्ले, टोनी थॉमस शिरलाल, टोनी थॉमस शिरलाल, ग्रेगोरी एंड प्रिसिल्ला तावरो होसबेट्टू, ग्रेगोरी एंड प्रिसिल्ला तावरो होसबेट्टू, जॉन डायास एंड फॅमिली मुंबई, जॉन डायास एंड फॅमिली मुंबई, हेनरी डिसोजा एंड फॅमिली मूडबिल्ले, हेनरी डिसोजा एंड फॅमिली मूडबिल्ले, बेबी नेस्सा झकिया जॉन मुदरंगडी, बेबी नेस्सा झकिया जॉन मुदरंगडी, पेन्विन क्वाड्रस पांबूर, पेन्विन क्वाड्रस पांबूर. आयची मुर्दोमू: अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, थॉमस डी अल्मेडा नकरे, थॉमस डी अल्मेडा नकरे, सियोना पर्ल पेरेरा कुंटलपाडी ये, सियोना पर्ल पेरेरा कुंटलपाडी ये. आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. सालोरेसाक नव्यानाचे मागणे ये जैतेवन मातीरा सालोरेसा.
वाढल्या सर्गीन सोबूच वाट आणि देवाची वळख मेळशी कर तुझ्या बळाईक मजतीन देवाचे रास संसारात विस्तारून दी आमच्या कुडीच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन देवान मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात ह्या जाग जावंक फावो केल्ल्या खातीर पिडे शिडेंत राखून व्हेल्ल्या खातीर भांगर फाटी मेळिल्ल्या खातीर बरी भलायकी लाभिल्ल्या खातीर एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर शिका बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर अडकळ नासतना पासपोर्ट रिन्यूवल जाल्ल्या खातीर बरी सैरीक लाभिल्ल्या खातीर युरीन इन्फेक्शन गूण जाल्ल्या खातीर काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक पॉयंट बऱ्यान जाल्ल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक USA वचोंक फावो केल्ल्याक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार जाल्ल्याक ताळो दूख गूण जाल्ल्याक डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्याक बाळकाक बरी भलायकी लाभिल्ल्या खातीर ह्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितात सांलोरे समरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिवया आनी गावया. निर्मळ आमच्या काळजांतावन गांवच्या कामी गायना निर्मळ आमच्या काळजांतावन गांवच्या कामी गायना आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. सांत लोरे समरिफात आमी मागया 120 आनी 7 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 30 आनी 8 कुटुंबांक शांत समाधान मेळोवंक 29 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 24 जाणांक विजा मेळोवंक 7 जाणांची उस्मोड दोगांची दान दूख बावळो दूख तेगांचे मायग्रेन 5 जाणांचे वेरिकोस तेगांचे PCOD समस्ये गूण जावं 10 जाणांची शिरांची पिडा 6 जाणांची गोमटी दूख 7 जाणांची पाट दूख पोट दूख 4 जाणांचे पेंकड दूख 21 जाणांची एलर्जी गूण जावं तेगांक बांयत बरें उदक मेळोवंक एकल्यान घरा फाटी येवंक 5 जाणांचो पासपोर्ट मेळचे खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. Gesù mio, गे तू म्हाका काळीजमोचे दिता तुका Gesù mio, गे तू म्हाका काळीजमोचे दिता तुका. सांत लोरेसाच्या मजतीन भायर पडले भांगार मेळोवंक दोगांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक 7 जाणांक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक गर्भांतच्या भुरग्याची वाडावळ बऱ्यान जावं 6 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावं 65 जाणांक बरें काम मेळोवंक 16 जाणांचे आमाल पिवणे सोडूंक 11 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 16 जाणांची शेळ कोंकली ताप गूण जावं 30 आनी 9 जाणांची हातापांयांची गांठी दूख गूण जावं 16 जाणांची कॅन्सर पिडा 4 जाणांची लिव्हर समस्ये किडनी पिडा फर्स्ट ग्रेड किडनी मुला व्याधी गूण जावं 15 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्याक तेगांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 10 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं 14 जाणांक दोळ्यांची दीस सारकी मेळचे खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन सर्गींच्या बापा लागीं पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात मागया. Gesù mio, गे तू म्हाका आमची मागणी दिता तुका Gesù mio, गे तू म्हाका आमची मागणी दिता तुका. सांत लोरेसाच्या मजतीन 31 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक 40 आनी तेगा भुरग्यांक बरी मोन मेळोवंक
23 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 51 भुरग्यांक परीक्षेन पास जावं 11 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस जावं 31 जाणांक मतीक समाधान मेळोंक 7 जाणांक चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावं 12 जाणांक आर्थीक समस्येंतावन सुटका मेळोंक 17 जाणांचे रीण फारीक जावं 11 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक 13 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं 9 जाणांचे घर जाग्याचे समस्ये परिहार जावं 11 जाणांनी वायट संवयो सोडचे खातीर 19 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावचे खातीर 4 जाणांचे मन परिवर्तन जावचे खातीर 16 जाणांचे घर जागो बऱ्या मोलान विकून वचे खातीर 12 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक जावचे खातीर विकून गेल्ले एकल्याचो पांय दूख गूण जावचे खातीर घरांत येवची वाळय मुयो मानके नापयस जावचे खातीर आमी मागया देवाच्या ह्या आदारान ही सर मागणी ही सर आमची देसवां सर आमचे इरादे सान लोरेसा बापाक पेटयतना देव प्रसन्न जावं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन जेजू क्रिस्ताच्या वर्त्या सोडवणेच्या कृपेन आमकां मागलो उपकार मेळों दी म्हण मागया प्रत्येक देसावा पासून आमी मागया एकल्याक पांयांक बोळ मेळोंक दोगा भुरग्यांचे ऑटिझम समस्ये गूण जावं पांयांचे गाय गूण जावं कॅनडाचें बरें काम मेळोंक दोगांक दुबयंत काम मेळोंक कॅरनान 12थांत बोर्ड एग्जामान पास जावं ह्या पुटी आतां 10थाची आनी PUCची बोर्ड एग्जाम जाते आसा त्या भुरग्यां पासून आमी मागया विविध देण्यां खातीर आमी मागोवंक सांगला त्या खातीर मागया ह्या पवित्र तळार दान दिवच्या हर एकल्या दानीचेर देव आशिर्वाद घालूंक प्रसन्न जावं बरें काम मेळोंक आनी प्रत्येक तर आमची सर योजना आमची सर कामां प्रत्येक एक विशेष देसांव फळादीक जावचे खातीर मागया ह्या पवित्र तळार आमी चिंतली सर कामां आनी वावर हांगासरच्या भक्तिकाची मागणी आनी गरजो सर्गीचो बाप आयको दी म्हण मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪುರಾ ಬಂಧುಲಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡೆ ಕರುಣಾಮಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ದಯಮಲ್ತದ ದೇವರ ಕೊರಡು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲಡು ವಕ್ರದಷ್ಟಡು ಶನಿಗ್ರಹಾಚಾರ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ವಿವಿಧ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಜಾಗಡ ಒಯ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಕೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದನ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆದ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ शेकी पावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जिवन बगे मरण मरण सरकार तुझे सांगता ससना देवा उगळसून चेंबाग आमकां समेस्तान आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिताव तशें आमचे बदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार भगवंत लोरेस मारतीरा आमा सत्विनातीक क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसांच्या खातीर प्रार्थुया ये सर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पिडेस्तां पासत विशेष तरान आतां मागया सर आमची पिडा शिडा आमी पेटोवन दिवया आमच्या घरांत असल्या पिडेस्तांक तसोच प्रत्येक थरान मागया सोम्याच्या नांवे आमचो आधार
ताणे रस्ता सर्गाणी संसार सोमी आंदयेन ऐक मुझे मागणे आणि जी बोट तुझे प्रशी पावती सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थया सर पदवीदार आणि ससान देवा तुझी गुणकची सकत पिडेस कुडीनी वतून कस्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपाजांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे जावन पयस कर तुझ्या अगणित खाकुलतीचेर पात येवन आयिल्ल्या तांकां तुझ्या भक्ता सालोरेसाच्या पात प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसलिकान तुझ्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली तातूंच काय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन शियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोबे रावो आमेन ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळ तूं मेळोवंक पातकाचे भोगसाणे मेळोवंक ह्या पवित्र तेलान मागल्या मारिफात बावडतान पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां मेळोवंक बावडतान स्विकार केल्ले हे पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभो दी म्हणून मागया आनी पवित्र आत्म्याचे गीत आमी गावया पान संको 91 मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मन काळीज मुझे घालते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे घालते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे घालते कर जीवित मुझे बोळे कर मुझे तेजिए पवित्र आत्मा मुझे तेजिए पवित्र आत्मा सदा काळजी देवाच्या आत्मा सदा काळजी मुझे तेजिए डोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी जिबेक मुझ्या लगाम दे डोळ्यांक डोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी जीबेक मुझ्या लगाम दे कानाक मुझ्या उतरांगाल मोनाक मुझ्या जनवाय घाल 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 मुझे तेजिए पवित्र आत्मा मुझे तेजिए पवित्र आत्मा
सदां काळजी देवाच्या आज्ञा सदां काळजी देवाच्या आज्ञा मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची हातांक मोज्या बोड दी कामांक मोज्या पोळ दी आतां मोजा मोडदी कामांक मोजा फोडदी पायांक मोज्या सांबाळवर जिनी मोजी सुपळ कर 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 मोजे तेंची पवित्र आज्ञा मुझे तेंची पवित्र आज्ञा सदां काळजी देवाच्या आज्ञा सदां काळजी देवाच्या आज्ञा मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची मुघल सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देवांका जेसूच्या बोवी काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुरे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन